पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। Co-sponsored by Goa Aqua World. नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्डच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागान आमी आयल्या म्हापशा हांगासर आनी आजचो भाग आमी खेळटली ती म्हापशेकारांचो राखणदार बोडगेश्वर हाच्या पांया कडेन। हांगासर आशिल्ल्या हॉलानूच रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा आनी युनाय हो वुमन एंटरप्रेन्योरशीप प्रमोट करपा खातीर एक कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा। सगळ्या बायलांक एक प्लॅटफॉर्म दिला जेणे करून ती आपल्या घरा आशिल्ले प्रोडक्ट्स आपणे तयार केल्ले वेगवेगळे प्रोडक्ट्स ती हांगासर हाडून विकतात। तशेंच ल्हान व्हड बिझनेस वुमन हांगासर आमकां मेळटले सगळी आनी तांच्या बरोबरूच आजचो खेळ आमी खेळटली। आजचे खेळान कितें मजा येता ती पळोवया आनी आज बोडगेश्वराक नमन करून आजच्या कार्यक्रमाक आमी रोखडी सुरवात करतात। चला तर खेळुया आजचो भाग। सो म्हजें नांव सिद्धांशू राजेंद्र साळवी, ह्या वर्साचो रोटरेक प्रेसिडेंट। हांव पयलीं मिस सारिका शिरोडकर मॅमाक वेलकम करता की तेणेन जरा हटके हो बारीकसो इनिशिएटीव आमकां हांगा घेवन येयलो म्हणून। रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा हांच्यांनी सुंदर असो इनिशिएटीव हांगासर घेतला वुमन एम्पावरमेंटचो आनी आमी पळोवंक शकता की प्रत्येक स्टॉलार एक अस्तुरी बसला जी आपल्या घरान कितें तरी करून तिने हाडला। थोड्यांनी लाडू चक्र असे वेगवेगळे हांगासर जे चवथीक आमकां लागता ते सामान घेवन येयला, थोड्यांनी ज्वेलरी घेवन येयला, थोडी कपडे घेवन येयला, तशी खुबशे हांगासर अस्तुरी आसा। सगळ्या अस्तुरीं खातीर रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा हांचे खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी। आमचो गेम शो काय लटके झटके, काय प्रश्न, काय मजा, काय मस्ती, काय फकाणां हे सगळे घेवन तुमच्या खातीर हांगासर आयला। आणि आज कितल्या हांगासर प्रायजां घेवन वता पळोवया आनी सगळ्यांचे स्मायलिंग फेसीस आमी पळोवया। सुरवात करूया आमच्या आजच्या भागाक आनी आजच्या भागाच्या आमच्या पयल्या रावंडाक जो आसता फुगोट्यांचो रावंड आनी फुगोट्यो आज हांगासर कशो फुटता पळोवया। फुगोटे रावंडाचो आमचो पयलो प्रश्न आनी प्रत्येक रायट आन्सराक तुमकां मेळटले पॅनोरमा रेस्टॉरंट हाचे कडल्यान कॅश प्रायज। उत्तर येता ताळी मारा, तुमकां सुद्दां येना, ऑडियन्सान कोणाक येता तेंच्यांनी सुद्दां ताळी मारल्यार येता। सारको आयका प्रश्न। पाय आसा पूण चलना, पोट आसा पूण खायना, तोंड आसा पण उलयना। Chair. ना, आमच्याच किचनान आसा। मडकी. ओके, मडकी दिवं शकता। एक्चुअली आयदन सारकें उत्तर। मोठ्यान ताळयो जावनी। नताशा माशेलकर हांणी उत्तर सारकें दिलां, ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज। कॉंग्रॅच्युलेशन। फुडलो प्रश्न सारकें आयकात। 17 भाऊ 21 ओटी, एकाच्या मागे एक येती। 17 भाव एकाच ओटी, एका फाटल्यान एक येतात। अप्याचं सारकें। जी पूजा बी करता तांकां मातशें रोखडेंच कळटलें। हिंट दिली हांवें। गजवस्त्र. ना, लागीं पावला। मिरयो ना, ना, गजवस्त्र. ना, ना, मिरयो। ओके, आन्सर सांगू। जपमा ना, ओके। फुडलो प्रश्न ऐका। हे सारखे आनी सोपे आसा। ग्रीन ब्लाउज, आता अशें आनी विचारात पडलेली कितें। ग्रीन ब्लाउज, व्हाईट साडी, पोटार तिच्या तांबडे मोती। डाळिंब. सारकें उत्तर। मोठ्यान ताळयो जावनी। शोभा रायकर हांणी उत्तर सारकें दिलां, तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज। कॉंग्रॅच्युलेशन। ओके, फुडलो प्रश्न। हांव केन्नाच चलना पण सगळो प्रवास करता। हांव कोण? हांव केन्ना चलना पण सगळ्याक प्रवास करता। बस. बस चलना। हांगा स्टॅम्प. ना, टाइम. ना,
ना बस नी सारखे उत्तर म्हटल्यार कळूचो न्ही. श्रावणी कानापूरकर हांणी उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. शेवटचो प्रश्न. घर घर फिरता, पाय ना, आवाज करता पण तोंड ना. मिक्सर. सारखे उत्तर मिक्सर. ओके, काजल बांदोडकर हांणी उत्तर सारकें दिलां ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. आमचो पयलो रावंड जो फुकट आसता फुकट्यांचो रावंड हांगाच सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड. फाटल्याच्या ब्रेक एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. तुम्ही जे खातात ते तुमचे भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामकें उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणांत हाडटा आनी न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घराघरांत पंचामृता हेल्थीफाय. दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता कवी हा कवी ना आनी जी बेस्ट खेळटली तांकां मेळटलें पंचामृता बासमती 5 kg रायस. आनी हांगासर सगळी तयारी आसा हो रायस घरा व्हरपाक. कितले जाणां पंचामृताचे प्रोडक्ट वापरता हात वयर करा. पंचामृता बासमती रायस कोण वापरला? ओके ओके, सो कवी हा कवी ना ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता. आमचे पयले स्पर्धा शोभा तुजो टायम सुरू जाता आता. शोभा स्टॉल येयला ना? हय. अरे तुजो टायम सुरू जाता आता. कशें आसा गो? कित्याक? तूं गो? कित्याक? बरें आसा गो? जेवले? जेवले. कितें खालें नुस्तें? बांगडो. बांगडो घेवन येयल्या ना? हो. ओके उज्ज्वला तुजो टायम सुरू जाता आता. उज्ज्वला घाम खूब येतालें ना? गरमी जाली न्ही मातशी? ना सीमा तुजो टायम सुरू जाता आता. सीमा तुजें स्टॉल सांगा. आसा. कसलें स्टॉल येयला? फूड स्टॉल फूड स्टॉल तूं करता सगळें? करता. कितें करून हाडला? नेवरी तूं करता नेवऱ्यो? हय करता. पल्लवी तुमचो टायम सुरू जाता आता. पल्लवी कशी आसा? बरें आसा. साडी बरी दिसता. शॉपिंग करपाक आवडटा? खूब. हांगा केली तुवें शॉपिंग? हय. प्रितम तुजो टायम सुरू जाता आता. प्रितम वगळ आयला न्ही? येवपाक सोदतालें पण लेट जालो म्हाका. लेट जालो? टायमार पावलो मगो तूं? ना बेगीन. रुपाली तुमचो टायम सुरू जाता आता. रुपाली अशें कार्यक्रमाक भाग घेवपाक आवडटा? डान्स बी केला केन्ना? ओके, श्रुती तुजो टायम सुरू जाता आता. श्रुती तूं कितें करता? घरात आसता. आनी काय करिना? रांदता घरात. घरातलें काम चड पडटा? पडटा. आज स्टॉल लायला? लायला. कसलें गो? खावपाचें. खावपाचें. आनी खावपाक कोण करता तर? हांव करता. तूंच करता? रिमा तुजो टायम सुरू जाता आता. रिमा तूं कितें करता सुमन? करताले. सोडलें? चित्ता आतां परत. परत करता? कर मुगो. आनी अशें हांगासर रोटरेंटान हो कार्यक्रम केला कशें दिसलें तुका? बरें दिसता. तुका दिसता अशें भायल्यान स्टॉल्स बी घालपाक जाय कशें? तें सानिया तुजो टायम सुरू जाता आता. सानिया कलर बरो दिसता म्हाका ड्रेसाचो. शॉपिंग करपाक आवडटा खूब? खूब आवडटा. आनी बाजारांत बी वता म्हाका शॉपिंग करपाक केन्ना? केन्ना केन्ना तूं खंय वयता. रावता? म्हापसा. म्हापसात रावता? म्हापसात रावता. आनी आतां कशें आयला हांगासर? गाडी घेवन म्हाजी. स्टॉल लायला ना? स्टॉल चलता म्हाजो. हांगासर आसा ना? ओके नाताशा तुजो टायम सुरू जाता आता. नाताशा तुका आतां एक प्रायज मेळ्ळां हांगासर? मेळ्ळा. हुशार न्ही खूब? हुशार. आनी तूं मेंबर रोटरेकचें? ना. ओके रोजा तुजो टायम सुरू जाता आता. रोजा कितली शॉपिंग केली हांगासर? खूब केली. केली? झुमका घेतल्या? खबर ना. ओके म्हाका दिसता हांगासर कोणाकूच जमना. सो तुमच्या खातीर एक टास्क आसा. सारको आयका. तुमकां क शब्दा वयल्यान 5 वस्तू हाडपाक जाय. सगळ्यांत पयलीं जी हांगा घेवन येता तिका हो प्रायज येतलो क वयल्यान.
कितें आतां सांग कातर कीज आमकां चावी जाता क वयल्यान काकण कानातली 3 जाली कुर्ता 4 ओके सेकंड टू आयिल्ले वेल प्लेड मोठ्या काय तरी मारा त्याच्या खातीर इतले बेस्ट खेळा धांवन जावन आयला ओके कपडो कानातली क्लिप घेवया ओके घेवया 3 कप नाही तो ग्लास तो घे ओके डीजे पळया सांग काकण कडा करंजा कपडो कानातली आणि ते कितें हा मोदक क वयल्यान मोदक कशे रे देवा राव कापूस क्रोशे सी क वयल्यान क्रोशे घेवं शकना आमी कातर कुर्ता कानातली काकण कमरबंद ओके बरें काकण आमकां विनर आमचे स्पेशल राऊंडचे विनर होता हांगासर सानिया रंकाळे आणि ताका मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस रिक्वेस्ट करता संजू नायक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटिव्ह आसात आणि हो रायस तांकां दिवचो मोठे चाळो सगळे ताच्या खातीर ओके सानिया केन्ना पंचामृताचे प्रोडक्ट्स वापरला कितें फीडबॅक दितले पंचामृताचे प्रोडक्ट सदांच म्हणजे त्यांचो रायस जो आसा तो स्पेशल रायस घेवपाची गरज ना जेन्ना तुमी बिर्याणी करता फ्रायड रायस करता कितेंय करता स्पेशल जाल्यार पंचामृत इज द बेस्ट रायस फॉर यू थँक्यू ओके थँक्यू ओके सो आजच्या डान्स राउंडान आमी एक ल्हानसो बदल केला आमी रोखडोच हो परफॉर्मन्स पळयतली पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zipline and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra Estate, Mapsa Belgavi Highway, Sangli, Goa. Pride of Ponda, Pen Aroma. Shanta Durga Marketing, your trusted destination for premium Anjali kitchenware product, thermostil and opalware, led by Satyavan Naik, Goa's top distributor. We guarantee quality products and unmatched service. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत। मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात। मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात। मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात। मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात। मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत। मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम। दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड पळया हांगासर एक बेस्ट परफॉर्मन्स तोय बी डान्स परफॉर्मन्स आनी ते बी पेज
आणि हो तांकां प्रायज दिता रोटरॅक्टचे प्रेसिडेंट. ओके, सो हांगासर आमी आनी एक डान्स परफॉर्मन्स पळयतली आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव. ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी. ओके, स्पेशल प्राइज हो तांकां वता RS म्हापसेकर हांणी हो प्राइज स्पॉन्सर केला. आणि डान्स राउंडचे विनर येता रिमा वेर्णेकर आनी ताका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव. ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स रिमा. ओके, सो घेवया आमचो आयच्या भागांतलो फुडलो राउंड जो आसा पंचामृता स्पेशल राउंड. पंचामृता स्पेशल राउंडार आमी सुरवात करता. सगळे पार्टिसिपंट तयार आसात हो राउंड खेळपाक. बॉटल्स आसा हांगासर दवरला आमी पंचामृताचे वेगवेगळे प्रोडक्ट. रिंग बॉटलीन वचत जाल्यार समोर आशिल्लो प्रोडक्ट तुमकां मेळटलो. स्टार्ट. प्रतीक साळगांवकर हांकां मेळटा पंचामृता जय किसान रायस आटा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स, मोठ्या ताळ्यांनी. जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी, माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी, म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर, सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळें शक्य जालां पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफायड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफायड. सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. खेळूया आमच्या आयच्या भागांतलो शेवटचो राउंड जो आसा चकदे राउंड. खेळ सारको सोंपो आसा. आमी पार्टिसिपंटांक हांगासर प्लेटीन दिला चणे आनी तांकां दिला एक एक पेपर कप्स. तुमकां करपाक जाय इतले की पेपर कप आसा जे तुमी हातीर धरपाक जाय. ताके कशें जाय बे अशें हातीन धरपाक जाय आनी एका हातीन एका फावटी एकूच चणो भितर कलेक्ट करपाक जाय. टायम आसलो 1 मिनटाचो. 1 मिनटाच्या टायमार कप आनी चणे घेवन सारकी रावता आनी मॅक्सिमम चणे कोण कलेक्ट करता ती जातली हे राउंडची विनर आनी तांकां मेळटले वो अंजली डोसा तवा. ओके, तशेंच रनरअप हांकां मेळटले कृपा हेअर टॉनिक कडल्यान आयुर्वेदीक हेअर ऑयल. सो ऑल द बेस्ट. 3, 2, 1 स्टार्ट. चणे सोंपले आनी मिनिट जर सोंपूंक ना जाल्यार तुमची गेम
चोपली हा आउट. हात वयर, हात सकल उडोवप ना, हात वयर, हात वयर, फर्स्ट पार्टिसिपंट हात वयर. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. सीमा आणि रुची हांकां मेळटा रनर अप प्रायज ताका मेळटा कृपा हेअर टॉनिकल आनी एक स्पेशल आयुर्वेदीक हेअर ऑयल. प्रितम फळारी हांकां एक मेळटा स्पेशल प्रायज जो स्पॉन्सर केला रिलायन्स डिजिटल हांच्यांनी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. चौथे राऊंडची विनर आता पल्लवी कवळेकर आणि तांकां मेळटा अंजली डोसा तवा जो स्पॉन्सर केला शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंडा हांच्यांनी. सगळ्यांना नमस्कार. आयज आमच्या सगळ्या म्हणजे पार्टिसिपंट्स प्लस स्टॉल ओनर्स आणि आमचे मेंबर्स आणि रोटरी प्रोडक्टर्स आणि अलॉंग वीथ आमच्या एक स्पेशल गेस्ट म्हणटा की मिस सारिका शिरोडकर त्यांच्यानी आयज आमच्या खातीर हांगा टायम दिलो आणि एक बऱ्यापैकी एक बरी एक्टिविटी घेवन हांगासर म्हणजे बायलां खातीर एक म्हणजे एक बरो वेगळो सेलिब्रेशन जालो हांगासर. सो तेज्या खातीर खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा मिस सारिका शिरोडकर म्हणजे फाटल्या वर्साच्यान आमच्या बरोबर आसा खंयच्या इव्हेंटाक कितें आसूं आणि आतांय फुडें आसतली. आणि सगळ्या पार्टिसिपंट जे कोण आशिल्ले आयज हांगा स्टेजीर येवन जे परफॉर्म केला तांकां सुद्दां खूब खूब देव बरें करूं. बिकॉज आमी युनाय म्हणटा की एक स्टॉल प्लस कॉम्पिटिशन्स आनी हेंच न्ही पण ह्या वर्सा आमी एक वेगळीच एक सेलिब्रेशन म्हणून एक फोकस केला आणि त्याच्या खातीरच आमी मिस सारिका शिरोडकर हांकां अप्रोच करून तिणें पयल्याच सुवातेर आमकां म्हणजे एक पॉझिटीव अप्रोच दिलो की आमी करुया आणि एक बऱ्यापैकी करुया. सो पूर्ण मिस सारिका शिरोडकर आनी तेजे पूर्ण पुराय टिमा खातीर हांव एक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक म्हणजे एक जोरान ताळयो जावन तांकां रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा हांच्यांनी ऑर्गनायज केल्ल्या युनाय ह्या इव्हेंटान आज हो गेम शो घेताना खरेंच खूब मजा आयली. मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तांकां तांच्या खूब एंटायर टिमाक तशेंच तुमकां सगळ्यांक ज्यांच्यांनी आजच्या कार्यक्रमात हांगासर वांटेकार जावन आजच्या कार्यक्रमाची शोभा वाडयली. फुडल्या भागान आमी रोखडीच येतली तुमच्याच वाठारात. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. जरा टाळ्यो खंय गावातूच येयलो मगो सारकें समज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके अशें हेवटेन हांगा दोनूय सेम तसो आहा तो बे ना हेवटेनूय आसा तेवटेनूय आसा.